बार्देशांतलो शापोरा किल्लो फामाद. देशी ट्युरिस्टां बरोबर फॉरेन ट्युरिस्टूय हो किल्लो पळोवपाक येतात. ह्या किल्ल्यावेल्यान अरबी समुद्र दिसता. मात किल्ल्यार चडून वतले जाल्यार सारकी वाट ना. किल्ल्यार चड देव करप म्हळ्यार ट्युरिस्टांक नाका शेवट. यो वच करतना आपटप धबधब्याच्यो गजाली नित्याच्यो. किल्ल्यार वचपाक सरकारान सारकी वाट करून दिवची म्हणून ट्युरिस्ट मागतात. शापोरा किल्लो पळोवपाक जायते पर्यटक येतात. भारतीय पर्यटकां वांगडाच विदेशी पर्यटकूय ह्या किल्ल्यार व्हडा प्रमाणात येतात. किल्ल्यार वचपाक सारकी वाट नाशिल्ल्यान लोकांक फातर माड्डयत किल्ल्यार चडचें पडटा. सरकारान आमच्या खातीर कितें तरी करचें अशें पर्यटक काकुळटेक येवन मागतात. ये फोर्ट के लिए रास्ते अच्छे नहीं है. फोर्ट तो बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए जिससे चल के आदमी इजीली पहुंच जाए. चला तो जा रहा है किसी तरह, लेकिन उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है. लोगों को तकलीफ होता है. हम लोग तो जवान है, हम लोग तो चढ़ जाता है, लेकिन बुढ़े लोग जो है बुजुर्ग हैं उनको चढ़ने को नहीं होता है. बहुत तकलीफ होता है. एक तो ये बराबर चढ़ने के लिए जगह भी नहीं है. पैर स्लिप होता है, गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. भुरग्यांक घेवन ह्या किल्ल्यार कशें चडप असो प्रश्न पर्यटकांक पडटा. किल्ल्यार सगळ्याक सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडल्यात अशी कागाळ दुसऱ्या एका पर्यटकान केली. शापोरा फोर्ट फारच छान आहे. बट इथे यायला रोड बरोबर नाही आहे. लहान मुलांना घेऊन यायचं म्हटलं ना, त्यांची पाय असे होतात लहान मुलांचे, अगदी हालत होते. आणि पोरांना घेऊन किल्ल्याची यायचं सुद्धा दुरावस्था झालेली आहे. त्यामुळे इथल्या सरकारने थोडंफार मेंटेनन्स केलं पाहिजे. बट ॲटलिस्ट फोर्टची अवस्था तरी बरी पाहिजे. इथं म्हणजे अक्षरशः दारू पितात, सगळे बाटल्या तशा टाकल्यात. लहान पोरं कशी काय चालणार ना तिथे, का असे पायाची हालत होतात इकडे. थोड़ा गवर्नमेंट से बता के थोड़ा रास्ता ठीक करना, स्टेप्स डालना. शापोरा किल्ल्यावयल्यान श्यामसुंदर फडटे. मॉलांक टक्कर दिवंक गोंयचो पयलो एग्री बाजार फोंड्या उबो जाता. मार्केटांत मॉल संस्कृती आयल्या. मॉलांतल्या सामानांची लोकांक गॅरंटी दिसता. ताका लागून एग्री बाजार उबारला म्हणून सहकार मंत्री महादेव नायक कुटी एग्री बाजाराची बुन्याद घालतना उलयलो. मायनिंग बंद जालें म्हणून मायनिंगाक शेती पर्याय न्हय. दोगांयचोय तसो संबंध ना. शेती करपाक सोदतल्यांक आधार दिवंक जाय म्हणून खासदार नरेंद्र सावयकार उलयलो. शेतकारांक उर्बा मेळची म्हूण गोंय राज्य शेती मार्केटिंग मंडळ फोंड्या कुर्टी एग्री बाजार उबारता. गोंयांतलो अशा तरेचो हो पयलोच प्रकल्प. ताचेर 22 कोटी खर्च जातलो. तातूंत आर्विल्ले तंत्रज्ञान आनी फळां भाज्यो दवरूंक कोल्ड स्टोरेज वेवस्थाय आसतली. 1.5 वर्सां भितर प्रकल्प उबो करपाचो प्लान चल्ला. आज आमी खंय जर देशाक गेले जायत अथवा जगाच्या पाठीचेर खंय भोंवले जायत जाल्यार मॉलाचे कल्चर आयिल्ले आसा. पण मॉल म्हणटा थंय एक गॅरंटेड एक बरो ब्रँडेड माल मेळटलो हे प्रत्येकाक खबर आसा. आणि म्हणून हे मॉलाचे कल्चर जे एग्री मॉलाचे कल्चर जे आसा शेतकऱ्याचे, ते स्वप्न पुराय करपाक मॅनेजमेंटान जो पुढाकार घेतलो, चेअरमॅनान जो पुढाकार घेतलो, त्या खातीर तांकां हांव धन्यवाद दिता. मायनिंग बंद जालां, मायनिंगाक पर्याय एग्रीकल्चर ना जाल्यार एग्रीकल्चर स्वता एग्रीकल्चर आसा. मायनिंग तेच्या जाग्यार आसा, एग्रीकल्चर तेच्या जाग्यार आसा. पूण जो कोणी शेतकरी मुखार सरपाक सरकार मुखार सरता आसत जाल्यार ताका मदत करपाची जबाबदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेवया एक विराम.